आणि ह्या गेम्सा खातीर पार्टिसिपेट करपा खातीर फर्स्ट टीम आज उत्तराखंडाची आज गोंयांत पाविल्ली आसात. फक्त VIPचें आमचे अशे तरेचें स्वागत न करता आसतना प्रत्येक एथलीट्स, प्रत्येक टेक्निकल ऑफिशियल्स हो आमच्या खातीर एक सोयरो जावन आसा की दीस इज द फर्स्ट टीम ऑफ द बॅडमिंटन ऑफ उत्तराखंड. आज अशे तरेचे 156 एथलीट्स फ्रॉम ऑल द स्टेशन्स, फ्रॉम द मोपा एअरपोर्ट, त्याच प्रमाणे आमचे दाबोलीम एअरपोर्ट, माडगांव रेल्वे स्टेशन, करमली रेल्वे स्टेशन, आणि 2 ऑफ द एथलीट्स विल बी कमिंग ऑन देअर ओन व्हेकल इन द स्टेट ऑफ गोवा. सो ऑलमोस्ट 156 एथलीट्स विल बी अरायविंग. तांची सगळी ट्रॅव्हलिंग थ्रू अँड फ्रो फ्रॉम द एअरपोर्ट किंवा तांचे जे स्टेशन जे आसात ते प्रमाणे हॉटेला कडेन व्हरपाची सगळी वेवस्था, त्यांची जेवणा खाणाची सगळी वेवस्था आज गोंय सरकारान केल्ली आसात. की आमच्या गोंयकारा खातीर आज एक ऑपॉर्च्युनिटी. आज आमी पळयतात की उत्तराखंडातले बॅडमिंटन प्लेयर्स हांगा येतात. अशेंच प्रत्येक ऑल ओवर इंडिया सगळे तरेचे लोक आज स्पोर्ट्समॅन आज गोंयांत उतरतले आनी बरे तरेचें वातावरण आमच्या स्पोर्टींग लायफा खातीर म्हणजे आमकां गोंयकारा खातीर आमकां पळोवपाकूय मेळटलें, तांची गेमूय पळोवपाक मेळटली. आनी म्हाका दिसता ही ऑपॉर्च्युनिटी आमी कोणेच मीस करपाना.